GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 18 वर्सां पिराये वेल्यांक टिका उत्सव 3.0 आयतारा सावन 87 केंद्रांनी ऑन सायट रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री म्हणटात 30 जुलय मेरेन दर एकल्याक पयल्या डोसाचें टार्गेट उक्त्यार कोयर जाळपाच्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जीएमसीक धरली जबाबदार मारली 25,000 फायन प्रुडंटान एक्सपोज केली एक्कान एक गजाल बोर्डाच्या रिपोर्टांत क्लियर पेट्रोल डिझेल दरवाडी आड काँग्रेसीचें आंदोलन बैलगाडयो घेवन पेट्रोल पंपार मोदी सरकारा आड घोशणा अच्छे दिनांनी लायले भिकेक आदले बुरे दिन परवडले पेट्रोल 100 पार बोर्डाच्यो परीक्षा जावंक जाय आशिल्ल्यो एज्युकेशनिस्ट पार्सेकार म्हणटा भुरग्यांची सेफ्टी सांबाळून परीक्षेची पंचक्रोशींत जाल्ली तयारी नवे शिक्षण धोरणाचेर काम चल्लां आनी विधानसभा वेंचणुकेक किरण कांदोळकाराची घरकान्न झेडपी कविता रावता थिये किरण हळदोण्या 10 कॅन्डिडेट खंय फायनल घरकान्नीच्या वाडदिसाक किरण घोशणा करून मेकळो आयतारा सावन टिका उत्सव 3.0 ते वरवीं प्रत्येक ग्रामपंचायत आनी पालिका वाठारांनी पावतले 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकांक हो लसीकरण उत्सव केंद्रांचेर वॉक इन पद्दतीन नांव नोंदणी आनी डोस 30 जुलय मेरेन वाशिनाचो पयलो डोस 100% लोकांक दिवपाचें टार्गेट मुख्यमंत्री उलयला प्रत्येक केंद्राचेर दिसाक 250 डोस दितले गर्दी करपाची गरज ना 45 वर्सां पिराये वेल्याचे खंय 70% टार्गेट गाठलां अबाव 45 लोकांनी 70% लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलां 30% लोकांनी अजुनूय बी पयलो डोस घेवंक ना म्हाजे अजुनूय बी सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव आनी भयणींक रिक्वेस्ट आसा अबाव 60 आसतले अबाव 45 आसतले आमची 87 वॅक्सिनेशन सेंटर्स आसात त्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येवन बेगोबेग आपलो पयलो डोस घेवचो आनी 18 ते 44 वयोगटांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आमी येता त्या आयतारच्यान आमी वॅक्सिनेशन सुरवात करता पण हे वॅक्सिनेशन सुरवात जाल्या उपरांत खंयसरूच गडबड करची न्ही टिका उत्सव 3 ह्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक ग्रामपंचायत प्रत्येक म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावतले तुमी गडबड न करता घाई न करता आपल्या ग्रामपंचायतीत जे दिसा प्रोग्राम लागलेलो आसा कॅम्प लागलेलो आसा ते दिसा वॉक इन वचून वॅक्सिनेशन करचें आनी त्या खातीर आमी एका वॅक्सिनेशन सेंटराचेर मॅक्झिमम 250 चडांत चड वॅक्सिनेशन दिसाक करपाक शकतले आपल्या ग्रामपंचायतीन आपल्या म्युनिसिपालिटीन जे दिसा टिका उत्सव आसतलो तेच दिसा वॅक्सिनेशनाक वयचे कृपा करून तुमी गर्दी करून दुसऱ्या पंचायतींनी वयचे न्ही आमकां पयलीं रजिस्ट्रेशन करपाची गरज ना वॉक इन थंयसरूच वचून तुमी रजिस्ट्रेशन करचें सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी पयलो डोस 30 जुलय पर्यंत कंप्लीट करपाक शकतले टिका उत्सव 3 ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या पर्यंत जवळपास 87 वॅक्सिनेशन सेंटर्स म्हणजे 35 वॅक्सिनेशन सेंटर परमनंट एट अवर PHC CHC लेवलाचेर आनी उरलेली वॅक्सिनेशन सेंटर रोटेटिंग ही दर ग्रामपंचायतीन वेगवेगळ्या दिसा येतले उक्त्यार कोयर जाळपाच्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जीएमसीकूच जबाबदार धरल्या जीएमसीक 25,000 रुपयांची फायन प्रुडंटान एक्सपोज केल्ली एक्कान एक गजाल बोर्डाच्या रिपोर्टांत क्लियर ते भायर जीएमसीतले वैजकी आनी बाकीच्या कोयराचो कसो विलो लावचो ताचेर बोर्डाचे निर्देश इको क्लिनान मात जीएमसीचे नोटीसीक अजून जाप दिल्ली ना
गोवा मेडिकल कॉलेजीचो बायोमेडिकल आनी बाकीचो कोयर उक्त्यार जळोवपाचो प्रकार प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रकरण सुओ मोटो घेवन तपास सुरू केलो. शुक्रारा बोर्डान जीएमसीकूच जबाबदार धरून 25,000 रुपयांची फायन मारली. प्रुडंटान दाखयल्ली एकान एक गजाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या इन्स्पेक्शन टीमीच्या रिपोर्टात आसा. जीएमसीक दोशी थारावन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 25,000 रुपयांची फायन मारल्या. जीएमसीन बायोमेडिकल आनी बाकीचो कर कसो हाताळचो ताचेर जीएमसीक निर्देश दिल्यात. 7 दिसां भितर सगळ्या निर्देशांचे पालन करचे म्हूण जीएमसीक बोर्डान सांगले. आता ताका लागून वी हॅव इशूड इन्स्पेक्शनान रिपोर्टान वी हॅव इशूड डायरेक्शन्स टू जीएमसी. दे हॅव टू पे पेनल्टी ऑफ 25,000 टू नॉट गोवा कलेक्टरेट. मागीर तांणी मातशी डिसिप्लीन आनी वाडोवंक जाय, तांची कलेक्शन करूंक जाय, सारकें सेग्रेगेशन करूंक जाय. ड्राय वेस्ट आहा तो कॅन बी बर्न, वेट वेस्ट आहा कॅन बी कन्वर्टेड इंटू कंपोस्ट इन प्रिमायसीस. आनी बायोमेडिकल दे आर हँडलिंग. तिसरी गजाल तांणी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाकूय प्रपोज करूं जाय की जो कुंडयचो बायोमेडिकल हँडलिंग फॅसिलिटी जी आसा, वेस्ट हँडलिंग फॅसिलिटी मातशी बेगीन कमिशन करची म्हणून तांकां तांणी हें करत जाल्यार हांचो सगळो लोड कमी जातलो. आनी प्रेझेंटली सगळ्या हॉस्पिटलाचो लोड जो बायोमेडिकल वेस्ट येता तो मेडिकलान वता, कळ्ळें न्ही. सो म्हणटकच तांचेर डेफिनेटली लोड आसाच, मॅनपावरूय जाय, ताका सेग्रेगेशनूय जाय. इफ दीस इज डन देर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, पूण एक्शन हॅपन. दुसरे वटेन जीएमसीचो मेडिकल सुप्रिटेंडंट दोतोर शिवानंद बांदेकरान प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत ह्याच प्रकरणात इको क्लीन आनी सोडेक्सो कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ल्यो. सोडेक्सोन वेळा भितर रिप्लाय दिलो, मात इको क्लीन जीएमसीक कोताक धरिना. प्राज सोंपलो तरी तांणी जीएमसीच्या कारणां दाखय नोटीशीक जाप दिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. इंधन दरवाडी आड काँग्रेसीचे देशभर धरणे, गोंयच्या काँग्रेसीची मतदारसंघांनी निदर्शनां, सरकारा आड घोशणाबाजी. कांय कडेन पेट्रोल पंपाचेर बैलगाडयो घेवन पावले. लोक भिकेक लागलो. असले अच्छे दिनां परस खंय आदले बुरे दिन परवडले. कांय शारांनी पेट्रोलान 100 हुपल्या. वेले टॅक्स सेस काडल्यार खंय फक्त 35 रुपया लिटर पडटा. गोंयांत 2012 जेन्ना बीजेपीचें सरकार आयिल्लें, ह्या सरकारान लोकांक आनी प्रजेक आश्वासन दिल्लें की आमी खंयच्याच परिस्थितीत पेट्रोल 60 रुपया वयर वचपाक दिवपाना म्हणून. आज आश्वासन खंय गेलें हांव नकळो. 2014 बीजेपीचें सरकार केंद्रांत आयिल्लें, तांणी सांगिल्लें आमी अच्छे दिन हाडटले म्हणून. त्या वेळाचेर जे पेट्रोलाचो प्रायस आशिल्लो आज ताज्या जागी वयर वचून पेट्रोल 100 रुपयाच्या वयर पावत आयला. जनता समजली की आमचे अच्छे दिन येतले म्हणून भराभरा सगळ्यांनी कमळाक वोट केलो आणि प्रचंड बहुमतान तांकां निवडून हाडले. बीजेपी सरकार जालो जाल्यार आज कितें केलें तेणे? सगळ्या लोकांक जनतेक रडयले. खबर ना. आता सिलिंडर वाढला तेजी भिरांत, पेट्रोल वाढले तेजी भिरांत, भाजीपालो वाढलो तेजी भिरांत, सगळेच वाढला. सगळेच भिरांतीन बारीक लोक पयलोच मरता. कोविड मागीर पयल्या ह्या भिरांतीन मरता लोक. एक्चुअली जो बेस प्रायस आमी पळयलो पेट्रोलाचो, जाल्यार पेट्रोलाचो बेस प्रायस आसा 35 रुपीज. मोदी सरकाराक जाय जाल्यार 35 रुपया लिटरान जो प्रायस कॉस्ट प्रायस आसा पेट्रोलाचो, 35 रुपया लिटरान मोदी सरकार पेट्रोल लोकांक दिवपाक शकता. ह्या टायमाचेर हो म्हारगायेचो मारो जो गव्हर्मेंटाचो चलयला तो बरोबर न्हू. वाडलेलो भाव आसा तो इमिजिएट कमी करपाचो आणि 60 रुपयाच्या सकयल हाडपाचो ही आमी गोंयच्या सीएमा कडेन विनंती करता. आणि हे जर जावंक ना जाल्यार आमी सगळ्यांच्या गोरगरिबां खातीर, सगळ्या लोकां खातीर हेच्याहून उग्र आंदोलन करतले. आता आमी खर आंदोलन करपाचें आसा. ते काँग्रेसवाल्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा, बरें काम केल्लें आसा ते. हांव मागता की ह्या सरकारान एटलिस्ट जे वेट आहा तेजी कमी करचे, कारण तुमचो अजेंडा आसलो तितून. 2014 जेन्ना तुमी सुद्दां सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केले की पेट्रोल आणि डिझेल हेच्या मदीं गॅप जवळ 12 ते 15 रुपयाचे गॅप आसताले. आयज जर तुम्ही पळयले, आयची रेट पळयली डिझेलाची जाल्यार ती 91 पॉयंट क्लोज टू 92 आसा. पेट्रोल डिझेल वाड एक सारखी जायत आसा. सामान्य मनशाच्या कॅपॅसिटी भायर गेल्या म्हणून आमी भारत सरकाराचो तसोच गोंयच्या सरकाराचो निशेध करता. आयज लोकांक तेल म्हणटा तो
व्हरचे का ना व्हरचे घरा ही परिस्थिती लोकांची येयल्ली आहा आनी सरकार कांयच हेजेर कांयच स्टेप घेयना. कपडे म्हण, कडधान्य म्हण, भाजी म्हण, दूध म्हण, सर्वसामान्य जी जिवंत रावपाची गोष्टी आहात ते वाडटात. ह्या पेट्रोल दरवाड जाली तर तो आमी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस ह्या त्याची दरवाडीचो आमी निषेध करता. आज डिझेल वाडल्या उपरांत ते शेतकऱ्यांक आतां ते ट्रॅक्टर आसा ते चलोवपाक सुद्दां तांकां ते नाका जाल्ले आसा, कारण काय डिझेल इतक्या म्हाग जाला. येता ते विधानसभा वेंचणुकेक किरण कांदोळकाराची घरकान्न झेडपी कविता कांदोळकार थियेची उमेदवार. तिच्या वाडदिसा किरण कांदोळकार घोशणा करून मेकळो. किरण हे खेप विधानसभेक खंय हळडोणे उबे रावपाचो. कार्यकर्त्यांनी हळडोणकाराची खंय मागणी. घरकान्न थिये 10 मतदारसंघांनी सध्या नांवां फायनल जाल्या म्हूण किरण सांगता. हळडणच्या लोकांचो एक आग्रह आहा की किरण कांदोळकारान हळडण्यान रावचें. सो अशी राजकीय परिस्थिती पळोवन आनी आमचे पार्टीची ताकद वाडोवपाक लागून, पार्टीचे कांय कॅन्डिडेट वाडोवपाक लागून, पार्टीचे कांय उमेदवार वाडोवपाक लागून आनी पार्टीचे आमदार वाडोवपाक लागून सगळ्या थिवीच्या कार्यकर्त्यांनी, सरपंचांनी, पंचांनी आनी बाकीचे जे कार्यकर्ते एक्स पंच, एक्स सरपंच हांच्यांनी एक आमकां आमची जेन्ना बैठक जाली फाटल्या दिसांनी तेन्ना एक असो ठराव घेतलेलो आहा की येणाऱ्या काळान जी कोलवाळी झेडपी आहा कविता किरण कांदोळकर तिका थिवी मतदारसंघाची उमेदवारी दिवप आनी तिका आमी निवडून हाडप अशें म्हणून ठरलेलें आहा. येणाऱ्या काळान जे आमची थिवीची उमेदवार आसतली ही कविता कांदोळकर आसतली आनी थिवीच्या इतिहासान पयले फावट महिला निवडून येवपाचो जो रिकॉर्ड आहा हे म्हाका दिसता थिवीचे कार्यकर्ते येणाऱ्या काळान घडोवन हाडटले. कारण हेजे पयलीं महिला कदाचित बसले आसतले पूण थिवीन आयज मेरेन केन्ना महिला निवडून येवंक ना. आयज मेरेन कितें आहा लोकांचो एक सेंटिमेंट आहा की सगळे जे भाजपचे विरोधक आहा तांच्यांनी एक जावच्यांनी इलेक्शनाक वयचे म्हणून आयज मेरेन आमी एक सादारणशे 10 मतदारसंघांनी मेरेन आमचे कॅन्डिडेट तयार केल्ले आहा. बाकी कडेन आमचे कडेन कॅन्डिडेट आहा पूण आमी दुसरी पार्टी म्हणजे जे एलायन्स पार्टनर येवंक शकतात जाल्यार एलायन्साक लागून आमी ओके आहा. आमी गोंयच्या जनतेच्या सेंटिमेंटाच्या अगेन्स्ट वचना, कारण आमी आयज हांगासर दुसऱ्या पार्टींची हालत पळयल्ली आहा. सगळे कडेन निश्तानाबूत जाल्ले आहा पूण मत वचना. म्हाजें हें म्हणून येता अजून मेरेन ते जाग्यार येयना. कारण गोंयचे जनतेक जाय ते करपाक जाय, आपल्याक जाय ते केले. पार्टीन जर आपापलो निर्णय घेतलो जाल्यार तशें जावचें ना. युनायटेड जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजीट सुद्दां येवपाक खूब मुश्कील आहा अशें म्हाका दिसता. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. बोर्डाच्यो परीक्षा जावंक जाय आशिल्ल्यो म्हूण आदलो शिक्षण मंत्री जाणकार लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. ताच्या स्कुलांत भुरग्यांची सेफ्टी सांबाळून परीक्षा घेवपाची तयारी आशिल्ली. हरमल पंचक्रोशी 20-21 जुना सावन ऑनलायन सुरू करून परिस्थिती सुदारता तशी चवथ म्हणल्यार स्कूल भुरग्यांक उक्ते करपाची ताची तयारी. नवे शिक्षण धोरणाचें काम खंय अजून चल्लां. तेन्ना अशें पोस्टपोन करता तेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावं शकता काय ताका वेळ वयतलो. पोस्टपोन म्हाका दिसता शैक्षणीक वर्स
म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान पोस्टपोन जाय समजलें. आनी पोस्टपोन जालें तरी अनेक स्कुलां ही फुडल्या 20-21 तारखेच्यान ऑनलायन सुरूय करता. त्यामुळे शिक्षण हे थांबूंक शकना आनी ऑनलायनान कंटिन्युअस चलूंक शकना. त्यामुळे म्हाका तरी एज अ प्रुडंट टिचर म्हाका दिसता की ओके ऑनलायन 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो फुडें पूण तें प्रत्यक्ष क्लास टिचींग हेका सबस्टिट्यूटूच ना. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्लास टिचिंगानूच ते सुरू जाता. ही मेजर पॉलिसी डिसिजन आसा की 10वी आनी 12वीच्यो एग्जामी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन मेन हे आसात. सो त्या टायमार ही इम्प्लिमेंट जावपा जाय अशें तुमकां दिसता काय एक्झॅक्टली वॉट डू यू फील? हे पळय तशें न्यू एज्युकेशन पॉलिसींत 10वीची परीक्षा ही एलिमिनेट केल्ली आसा. पूण आज पर्यंत आमी 10वीच्या परीक्षे कडेन पळयत आयल्यान एज अ स्टेपींग स्टोन म्हणजे पालकाक स्वता भुरग्याकूय वेर आय स्टँड बाकीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हांव खंय आसा हें सादारण कळपाची ती एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली. पूण ती ऑपॉर्च्युनिटी वता. एकदां जशें ऑनलायन सुरू जालें की सादारण म्हाज्या अंदाजान म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान ऑगस्ट म्हटल्यार तुमी पळयता जातल्यो म्हज्या अंदाजान जातल्यो अशें दिसता. एकूण सद्याचो ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार म्हाका निश्चित दिसता. चवथीच्या मातशें पयलीं आनी तो विघ्न हरतो न्ही रे ताणें तें सगळें व्हरप चवथीच्या निमित्तान आमी करया. मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकरान पेडणे खुटवळ 29 शेतकारांक अर्थीक आदार केलो. हालींच जाल्ले चक्रीवादळांत शेतां भाटांचें बरेंच लुकसाण जाल्लें. तो सध्या पेडणे प्रत्येक गांवांत वचून लोकांची खबर घेता, वासपूस करता आनी तांचे एक इश्यू तडीक लावंक वावुरता. प्रवीण भाईन आमकां कितें नुकसान भरपाई पळय जाल्ली वादळाची ताका ते कितें देणगी दिल्ली आहा ती नुकसान भरपाई दिल्ली ती तेंचे आभार. प्रवीण आर्लेकर भाई आमकां एक आमची लुकसाण जाली म्हणल्यार आमच्या लोकांक काय तरी एक हेल्प केल्ली आसा तेचे आमी आभार मानता आनी देव बरें कर म्हणटा. आयज ना म्हटल्यार तेंचे एटलिस्ट 29 सुमार तेंचे लोकांची अशी डॅमेज जाल्ली आसा आनी म्हाज्या कडसून तेंकां धाकटीशी अशी भेट दिल्ली आसा. म्हणजे तेंकां मदत कशी म्हाज्या कडसून व्हडली मदत न्हू धाकटीच मदत पूण म्हाज्या कडसून गव्हर्मेंटान हेंची कशी तरी फुडें हेंच्यो कितें फायली हें जाल्ल्यो आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी फायली हेंच्यो सबमीट केल्ल्यो आहा त्यो गव्हर्मेंटान जाता तितल्यो बेगीन हेंच्यो त्यो हें करून तेंकां जाता तितले पयशे तेंकां फास्ट हें करून दिवचे रिलीज करून दिवचे इतलीच म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आहा. जितले पळय गांवांत डॅमेज जाला पळय तितल्या गांवांनी हांव वचून विजीट करून तेंकां हांव हेल्प करतलो. सोमारा 14 जूनाक संवसारीक रक्तदाता दीस. गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. लोकांनी रक्तदान करचें म्हूण उलो. खोर्लेचो ZP सिद्धेश नायकान भुरग्यांक शिक्षणाक बरें इंटरनेट मेळचें म्हूण कनेक्टिंग खोर्ली प्रोजेक्टा सकयल वायफाय स्पॉट दिवंक सुरू केला. ताळगांवां स्कॉडा प्रायोरिटी शोरूमांत ऑक्टाविया न्यू वेरियंट लॉन्च. World Blood Donor Day theme for this year is Give Blood and Keep the World Beating. This highlights the essential contribution blood donors make for keeping the world pulsating by saving lives and improving other people's health. I would also like to state that Goa AIDS Control Society has planned several activities on social media forums through videos which are done by our pathologists and our staff in the blood banks. To see that blood donation is promoted, especially among the youth. We want to encourage youth to embrace the humanitarian call to donate blood and inspire others to do so. We want to mobilize support at the national, regional and global levels among governments and development partners to strengthen the national blood programs. And आपका जो भी काम होता है वो ऐसा काम होता है आपके लोगों के लिए कि I can't hesitate and I come immediately. और आज आप जो काम करने जा रहे हैं ऐसे पैंडेमिक के माहौल में जहाँ लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कनेक्टिविटी, चाहे उनको सामान मंगाना पड़े या अपने फैमिली मेम्बर से मिलना पड़े, ये जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं
इससे पहले हम मिले थे, आप लोगों के यूथ के लिए उनके स्पोर्ट्स इवेंट्स और ये वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज करते थे. इट वाज फैंटास्टिक. आई कंग्रैचुलेट यू एंड विश यू द बेस्ट. स्कुला ऑनलायन क्लासेस चालू केल्या स्कुलांनी. केन्ना केन्ना कशें जाता, थोडे आमच्या मतदारसंघात थोड्या गांवगिऱ्या वाठारांनी नेटवर्क इश्यूज भरपूर आसा आनी हें सगळें खंय तरी भुरग्यांक ताजो अफेक्ट जावचो न्ही, ताका लागून आमी प्रत्येक पंचायतीन सद्या फर्स्ट फेजीन आमी 4 पंचायती घेतल्या. तातूंत करमळे, कुंभारजो, ओल्ड गोवा आनी खोर्ले सदांच तांकां सुरळीत तांच्यो जावच्यो तेजे उरलेल्यो 3 पंचायती जे आसा ते आमी नेक्स्ट फेजीन घेतले. ताका लागून प्रत्येक आमी पंचायतीन एक वायफाय स्पॉट जो आसा तो तयार केल्लो आसा. सांजचे आमी ZP फंडांतल्यान डेव्हलपमेंटल वर्क्स थोडे हातान घेतिल्ले आसा. ते आज सांजचे 4:30 तांचें फावंडेशन जातलें. Hi, myself Suraj Chodankar and you are at Skoda Priority Automobiles, Talegaon, Goa. So today we are here at the launch of the 4th Gen Octavia, which is launched today. There are 2 variants on the vehicle, that is one is style variant and one is LNK variant. The style variant is priced at $25,999 ex-showroom and the LNK variant is priced at $28,999 ex-showroom. It will be available in petrol engines, that is 2-liter turbocharged engine, coming to around 190 PS on the same, and will be available in 5 color options. So you can have a look at the vehicle, which is available at Priority Automobiles, Talegaon, Goa. We are open from 9 to 6 every day, apart from Sundays. मोगोजो फुडारी जीत आरोलकारान मांद्रे सिटीजन सर्व्हिस सेंटर उक्तें केलां. सेंटरांत लोकांक वेगवेगळे सरकारी डॉक्युमेंट ऑनलायन घेवंक मजत मेळटली. जल्म दाखलो आसूं वा रेजिडंट सर्टिफिकेट वा आनीक हेर कसलेय सरकारी अर्ज गांवच्या लोकांक ऑनलायन अर्ज भरपाक खंय कास्तीक जाता म्हूण जितान ही वेवस्था केल्या. लोकांनी सर्व्हिसीचो लाव घेवचो म्हूण उलो. सगळ्या मांद्रे मतदारसंघाच्या म्हज्या भाव भयणांक नमस्कार. आयज खरेंच बरें दिसता की मांद्रे MGP मांद्रे ऑफिस आयज अनावन्स करूंक सोदता की जे फ्री ऑनलायन सर्विसीस जे गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट्स लागतात, जसे की एम्प्लॉयमेंट कार्ड, रेजिडंट सर्टिफिकेट, फॉर्म 1 and 14, मॅरेज सर्टिफिकेट 1913 to 2010 आणि इतर काही बाकीचे डॉक्युमेंट्स जे गरजेचे असतात जे ऑनलायन प्रोवायड करता गव्हर्मेंट. पूण आमी आयज पळयतात की जे शेतकरी आहात तांकां ऑनलायन वचून डॉक्युमेंट्स काडपाक खूब डिफिकल्टी लागता. मेन म्हटल्यार आयज ह्या कोरोना ह्या महामारीन कंप्लिटली लॉकडावन जाला, ट्रान्सपोर्टेशन ना आनी प्रत्येक बारीक शेतकऱ्याक जर 1/4 उतारो काडूंक जाय जाल्यार तांकां आपल्या घरा कडल्यान मामलेदार ऑफिसान वयचें पडटा वा म्हायती घरान वयचें पडटा डॉक्युमेंट प्रिंट काडपाक. सो आयज आमकां खुशी दिसता की आमी आयज MGP मांद्रे हे अनावन्स करतात की जे फ्री ऑनलायन सर्वीस गव्हर्मेंटाची आहा ती आमी आमच्या मांद्रे ऑफिसान आमी सुरवात करतात आयच्यान. आणि हे जे डॉक्युमेंट्स आहात जसे की 114 रेजिडंट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, हे सगळे आमी आमच्या ऑफिसांतल्यान प्रोवायड करतला. सो मागता मांद्रेच्या जनतेक जे कोणाक हे गरजेचे डॉक्युमेंट्स जे ऑनलायन आहात आणि जे गरजेचे डॉक्युमेंट्साची प्रिंट वा कॉपी तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान येवन जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स लागतात तेंचे इंडिविज्युअल्सांचे ते हांगा ऑफिसान दिवपाचे आणि आमी तुमकां हे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करून दितले. तशेंच जर जे कोण खरेंच जेंकां ट्रॅव्हलिंगेन प्रॉब्लेम जाता वा आनी कसले डिफिकल्टीज आहात तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान ऑनलायन नंबर जो आसा आमचो सर्वीस हेल्पलायन सर्वीस नंबर आसा तेचेर तेंच्यांनी कॉल करून आपले डॉक्युमेंट्स वॉट्सॅपार धाडपाचे वा डिटेल्स दिवपाचे आणि जर तांकां ट्रॅव्हलिंगेन प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमचे ऑफिसांतल्यान तेंच्या घरा मेरेन तो पावोवपाची आमी प्रोविजन करतले. सो मागता हे फॅसिलिटीज जे आमी MGP मांद्रे ऑफिसांतल्यान प्रोवायड करतात तेंच्यांनी लाभ घेवपाचो आणि जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स तांकां जाय तेन्ना तेंच्यांनी येवन हांगाच्यान कलेक्ट करपाचे. कुमारजुंवेचो वावुरपी समील वळवयकारान पोन्ने गोंयचे सेंट जॉन ऑफ गॉड वृद्धाश्रमाक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आनी बाकीचें सामान दिलें.
पर्वरे बीजेपी मंडळान रक्तदान कॅम्प दवरिल्लो. मास्कय वाटले. कांदोळे लायन्स क्लबान कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान केलो. आमदार मंत्री मायकल, आरोग्य मंत्री विश्वजीतय आशिल्लो. गोंयभरच्यान कोविड आदाराच्यो खबरो. गेली 2 वर्सां सातत्यान हांव आमच्या कुमारजुंव मतदारसंघात लोकां खातीर एक काम करपाचो प्रामाणीकपणान प्रयत्न करता. म्हाका ज्या वेळार हांगा कळून आयलें की हांगा आमच्या ओल्ड एज होमान तांकां खंय तरी ह्या परिस्थितीन साहजीक जनरली सुद्दां तांकां खंय तरी ऑक्सिजनची गरज पडटा. आनी सिस्टरीन म्हाका ज्या वेळार सांगलें त्या वेळार हांवें सांगलें की म्हजे परीन हांव एक तुमकां ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिवपाचो प्रयत्न करता आनी आनिकूय जाय जाल्यार तुमी म्हाका सांगचो अशें हांव तांकां सांगूंक शकता. तेजे पयली कडेन बाकीच्यो ज्यो गोश्टी हांगा आसा की तांकां खंय तरी हांगा जेन्ना आयसोलेशन सेंटर केल्या नंतर ज्यो नर्सी आसा हांगा तेंचे जे कोवीड पेशंटाची केअर घेता तेंच्या खातीर PPE कीट मागीर N95 मास्क ऑक्सिमीटर ह्यो बाकीच्यो गोश्टी हांवें आज हांगा तांकां दिल्ल्यो आसा. We wholeheartedly thank him for the good service that he is doing to the humanity, and especially at this time where the time of crisis oxygen is needed, and he's helping a lot of people with all the medical equipments. सेवाचो उपक्रम करप ह्या विचारान आयचो दीस घडयल्लो आसा. पयलीं आमी रक्तदान शिबीर आयोजीत केलें पर्वरी युवा मोर्चा तर्फे. ताच्या नंतर 10,000 मास्कां आमी प्रत्येक बूथ वायज आमचे प्रमुख कार्यकर्तो आसात तेंचे कडेन दिवन प्रत्येक घरा कडेन आमचे कार्यकर्ते पावतले. कोविडा सारख्या महामारीच्या टायमार जेंच्यांनी आयज हो दुसऱ्या फावटी म्हणजे एक म्हयन्या भितर दुसऱ्या फावटी हो कॅम्प ऑर्गनायज केलेलो. वॅक्सिनेशन इज द ओनली आन्सर. आमी फक्त हॉस्पिटलाचे सीक पडले हॉस्पिटलान बेड आसा ऑक्सिजन आसा दॅट इज नेक्स्ट बट फर्स्ट इज प्रिव्हेन्शन. हेल्थ वर्कर्स आसूं फ्रंटलायन वर्कर्स आसूं आमचे डॉक्टर्स मेंबर्स ऑफ द रोटरी क्लब मेंबर्स ऑफ लायन्स क्लब आमकां सगळे फेलिसिटेट करपाक बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पुटिंग देयर लायफ्स ऑल ऑफ यू who are also volunteering are putting your own lives at risk and trying to serve the society and in helping. बरी गजाल म्हणल्यार 17 ते 17,500 लोकांक ह्या सेंटरान कालांगूटच्या सेंटरान सालिगांवच्या सेंटरान आमी वॅक्सिनेशन दिल्लें आहा. आयज फुडल्या 8-10 दिसान आनी 10,000 सुमार जावपाक जाय. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. वॉच प्रुडंट, बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.